आयज भारत देशान एक भारतरत्न, एक गायिका, एक स्वर गमयलो. देखून पुराय भारतभर म्हणजे सबंद भारतभर 2 दिसांचो दुखवटो जाहीर केला. गान सम्राज्ञी, भारतरत्न आणि पुराय जगाचो आवाज आयज शांत जाला. लता मंगेशकरान आयतारा निमाणो स्वास घेतलो. कोविडा कडेन झुजतना लता दीदी हारली. ब्रीच कँडी ह्या हॉस्पिटलान तिचेर उपचार चलतालो. कितलेशेच दीस उपचार केल्या उपरांत आयतारा सकाळी लता दीदीचेर उपचार जायना जालो. निमाणे कडेन सुमार 9:30 ती संवसाराक अंतरली. आयज संजय राऊत आनी मागीर नितीन गडकरी हाणें घडणुके विशीं हॉस्पिटला भायर म्हायती दिली. लता दीदीन 25,000 परस चड पदां गायल्यात. गोंयची धूव आनी गान सम्राज्ञी लता दीदीक गोमंतक टीव्हीचो हो निमाणो सलाम.